नमस्कार. आज हिमालय पेट्टा ही कविता डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हांणी बरयल्या. डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हे गोंयचे फामाद कवी. तांणी जायतें बरप केलां. तांचे पिसोळी ह्या कविता संग्रहाक साहित्य अकादमीचो पुरस्कार मेळ्ळा. तांचीच एक कविता आमी शिकुया. कवितेचें नांव आसा आयज हिमालय पेट्टा. आयज आमगेल्या धव्या दोंगरांनी व्हांवती रक्ता पाट, निळ्या नितळ्या आमच्या मळबार वांकडो तांबडो हात. झुजा दोलार आयज बडी तणशेता परतून तर साद नासता. परतून तुपकाक फुटला आवाज, आयज हिमालय पेट्टा, आयज हिमालय पेट्टा. स्वतंत्रता ही परतून मागता आपलो सदींचो ग्रास. पडचे आदी तुडचे आसात गळ्या भोंवतणी पास. हिमालयांतल्या छाम, पूण वाठारांनी शूर जवान भारत देशा खातीर प्राण दितात. स्वतंत्रताय भारतीयां कडेन बलिदान मागता आनी देशप्रेमान भारतीय समाज मंच चिना आड पेटून उठलां हाचें ह्या कवितेन बेस बरें वर्णन केल्लें आसा. 1962 वर्सा हिंदी चिनी भाई भाई म्हणून पंचशील कराराचो चिनी प्रधानमंत्री चो एन लायन हाणें कसो घात केलो हाचें वास्तव ह्या कवितेन चितारलां. आयज आमगेल्या धव्या दोंगरांनी व्हांवती रक्ता पाट, निळ्या नितळ ह्या आमच्या मळबार वांकडो तांबडो हात. ह्या कडव्यांचो अर्थ असो आसा, भारतीय सैनीक ह्या बर्फाच्या दोंगरांनी आमच्या हिमालयाची राखण करपाक आसात आनी थंय जेन्ना तांचेर हमलो जाता तेन्ना तांच्या आंगांतल्यान जें रक्त व्हांवता ताका कवीन म्हणलां, आयज आमगेल्या धव्या दोंगरांनी व्हांवती रक्ता पाट. तांचें रगत व्हांवता आनी हें ह्या कडव्यांतल्यान स्पश्ट केल्लें आसा. निळ्या नितळ ह्या आमच्या मळबार वांकडो तांबडो हात. कवी म्हणटा, आमी नितळ निश्पाप मनाचे, तेन्ना मनांत वायट विचार नासतनाय मदींच तुजेर घुरी घालता तें वायट हें ह्या वळींतल्यान स्पश्ट जाता. अशे अत्याचार सोंसतकच आमचें भारतीय मन पेटून उठटा. आमकां झूज करचें अशें दिसता. परतून आतां तरसाद आनी हेर आवतां चकचकीत जावपाक लागल्यान युद्धाची तयारी चालू जालां हें समजता. कवी मनोहरराय सरदेसाय म्हणटा, झूज चलता तेन्ना तलवारी उठपाक लागतात, म्हळ्यार तलवारीचो उपेग जाता. आमी बंदुको म्हळ्यार तुपकां जांचो वापर जावपाक लागता. तलवारीचो आवाज आनी बंदुकाचो आवाज झूज बरेंच चल्लां हाचो संदेश आमकां दिता. स्वतंत्रता ही परतून मागता आपलो सदींचो ग्रास. पडचे आदी तोडचे आसात गळ्या भोंवतणी पास. कवी आपल्या भारत देशा बद्दल आमच्या खूब कितें सांगता. भारत देश आमचो स्वतंत्र उरतलो जाल्यार आमी भारत देशा खातीर कितें तरी करपाक जाय. ताचे वरवीं भारत देश स्वतंत्र उरतलो. आमी आमच्या देशा खातीर आमचो सदींचो ग्रास म्हळ्यार बलिदान दिवपाक जाय. तेन्नाच भारत देश मुक्त आसा तसो मुक्त उरतलो. आमचेर कोण तरी येवन अत्याचार करतलो, आमच्या गळ्या भोंवतणी पास घालतलो, ताचे पयलींच आमी तो पास तोडून उडोवपाक जाय. इतलें घट आमकां जावपाक जाय. भारत देशाक मुक्त आसा तो मुक्त दवरपूच हें हातूंत खरेंपण आसा. जय भारत.